Headlines brought to you by Panchamrita. पेरणा सड्यार उत्तर प्रदेशातल्या कपिल चौधरीचा खून, मुखेल आरोपी कळंगुटेचो गुरुदत्त लवंदेक अटक, लवंदेची टॅक्सी घेऊन पळटालो, आडायले उपरांत वाद. फोंडे पोट वेंचणुकेत बीजेपीची उमेदवारी कोणाक दिवपाची ते पक्ष थारायतलो. हांव निर्णय घेना, योग्य वेळार उमेदवार, मुख्यमंत्री उलयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची 28 नोव्हेंबराक काणकोण पर्तगाळी मठाक भेट. 550 वर्सुकी दीस 77 फूट उंच प्रभू रामाच्या पुतळ्याचे अनावरण. वाळपय पोस्ट ऑफिसाची तिजोरी फोडली. सुमार 1 लाख मायज कॅश लुटून चोर फरार. पोस्ट ऑफिसाच्या फाटल्या वटेंतल्यान खंय चोरी. अवकाळी पावसान वाळवंटीक हुंवार. दिवचल बाजारांतले वॉटर एक्झॉस्ट पंप सुरू. तिळारी ओव्हरफ्लो. न्हंयच्या कुशीच्या गांवांक शिटकावणी. म्हापशेंच्या नुस्त्या मार्केटांत नितळसाण ना, लक्ष घालचे नाजाल्यार मार्केट करता सील. भलायकी खात्याची पालिकेक नोटीस. नुस्तेकार म्हणटात पालिकेची जबाबदारी. परवरे दिसा उजवाडे पुलिसाच्या बेसान 8 लाखांच्या हायवे लुटीचे केशींत एकल्याक अटक. हेर साथीदारांचो सोद.